of the mining dependents employees due to the stoppage of mining activities under the discretion of the Honorable Supreme Court. Speaker, sir, I would like to bring to the notice of the government that a large number of employees have lost their jobs, having been terminated, and those who are still continuing in jobs are being threatened with the termination. I would like to urge the government to take urgent steps to see that the mining activity is restarted and all the employees who lost their jobs are reinstated. I would like to urge the government during the intervening period, the mining dumps, which is the property of the government, their e-auction be restarted so that some activity will be started and at least a section of the mining dependents will find some livelihood support. I am aware that the Honorable Chief Minister is well aware of the situation and is taking steps to restart mining. I urge him to fast-track the process so that the mining activities can be resumed soon after the monsoon. Honorable Supreme Court खातीर जरी मायनिंग बॅन जाला आशिल्लें जाल्यार आमकां परत रिस्टार्ट ऑफ द मायनिंग हें जाता तितकें बेगीन करपाक जाय आनी तें करपा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय पळय न्ही हांव मुद्दामून आत्तां हांव मेन्शन करपाक सोदिना बट ताजेर एक 2-3 पद्दतीन कशें सोल्युशन येवंक शकता जे मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसतना सुद्दां ताजेर ऑलरेडी आमी वर्कींग जे आसा सुरू केलां ऑलरेडी तांच्यांनी आत्तां जो म्हटलं की ई-ऑक्शन कित्याक जायना तर ई-ऑक्शनाची इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ही ऑलरेडी दिल्ली आसा कदाचित फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर ई-ऑक्शन जे आसा हें जातलें ताजेय फुडलें आमी डंप मायनिंग जो विशय आसा होय थंयसर रेज केल्लो आसा 6 म्हयन्या भितर फुडल्या डंप मायनिंग होय बी विशय जो आसा हो आमी सुरू करतले जेणे करून एटलिस्ट मायनिंग एक्टिविटी जी आसा म्हणजे डायरेक्टली एक्स्ट्रॅक्शन जरी सुरू जालें ना जाल्यार मायनिंग एक्टिविटी ह्यो राज्यांत सुरू जावच्यो ह्या विचाराचे आमी आसा बट मायनिंग एक्स्ट्रॅक्शन हें सुद्दां जाता तितकें बेगीन जें आसा म्हाका होप्स आसा की आमच्या सेंट्रल लिडरशिपीन ज्या पद्दतीन हो विशय सिरियसली घेतल्या त्याची नेक्स्ट मिटींग ही कमींग वीक परत आसतली ह्या विकान ताजेर परत एकदां मिटींग जातली आनी आयदर ताजेर न्यायीक प्रक्रियेन काय आसना अदरवायज सोल्युशन हें डेफिनेटली येतलें हेजी आमकां आशा आसा आनी बाब प्रवीण जाटी हांच्यांनी जो इश्यू रेज केला ताजेर डेफिनेटली सोल्युशन काडप ही आमच्या सरकाराची प्रायोरिटी आसतली.